बापाचे Great पुताचे Jesus, brother. Praise बापाचे Jesus, sister. पुताचे Praise Movie Jesus. आत्म्याचे नावी आमेन. Amen. जेजू हांव तुका आर्गां दिता, तुका महिमा दिता ह्या वेळा खातीर. आमची सगळी भाव भयणां जॉयंट जाल्यान आनी जॉयंट जातली तेंच्या खातीर. आंच बोडव्या वच आनी कसली आडकोड आहा कोणाक जॉयंट जावपाक ती काडून उडय. Yes, कित्याक Lord. हे देवाचें उतर जाय आमकां. हे जावन आसा आमची ओतमीक खाण आनी जायत्या लोकांनी हे ओतमीक खाण खावपाक जाय. देव आमकां जाय. देवाच्या उतरान आमी सगळीं वाडलेली, कित्याक आमी शेळल्या ह्या संवसारांत आनी आमकां नाका ह्या संवसारांत शेळलेली देवाक, कित्याक आमी जाणा आमचें घर जावन आसा स्वर्गार. आमी आर्गां दिता हांव तुका जेजू ह्या वेळा खातीर. पवित्र आत्म्या म्हाज्या ताळ्यांतल्यान तूं उलय. Yes, Lord. सगळीं उतरां तुजी जावनी पवित्र आत्म्या. आनी ही भाव भयणां जी जॉयंट जाल्यान तेंचे ओतमीक कान तूं ओपन कर देवा. तुज्या मोगान ती लासतान म्हणून ती हांगर आपलो न्हिदपाचो वेळ तुका दिता हांव देवा. हो न्हिदपाचो वेळ जावन आसा. जेवन खावन जाल्या उपरांत तेंचो आड पडपाचो टायम आसा, पूण देवा तुजेर तेंचो फोकस आसा म्हणून हो टायम तेणीन तुका दिल्लो आसा. आनी तेणी टायम दिला तेंचेर सर्गीचे बेसांव हांव मागता देवा. पवित्र आत्म्या हे बायबल क्लासीचेर तुजो पावर आसूं. हे आमी मागणे करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Amen. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणांनो, हांवें कोंकणीन आमच्या बापाचेर दिल्या शिकवण, कित्याक म्हाका आतां 1 वीक जालो पवित्र आत्मा म्हणटा आमच्या बापाचेर उलय. आनी काल हांव इंग्लीश बायबल क्लासीन म्हाका दिसता 40 मिनटां तरी हांव फकत आमच्या बापाचेर उलयलो. आमचे मागणे जे जेजून आमकां शिकयलां. हांव नोको हांवें कोंकणी क्लासीन हांवें तें शिकयलां नाल्यार, पूण तरी पूण एक रिविजन कशें करुया. कित्याक आमी म्हणटा क्रिस्तांव आमी म्हणटा हे मागणे सदां. ताका लागून भाव भयणांनो, ह्या मागण्याचेर आयज आमी मातसो नियाळ करुया. खऱ्यांनीच आमी हे काळजान थान मागणे करता काय म्हणूंक जाय म्हणून आमी म्हणटा. हे मागणे तर आमच्या लायफान तर आमी ल्हान घेतले भाव भयणांनो, सर्गीचे राज आमचे जावन आसा. आनी ल्हान घेयना नाल्यार आमी सर्गीच्या राजा कडल्यान पयस आसा. हे आमी सोंसपण घेवंक जाय. आमी आमच्या तोंडांतल्यान खूब उतरां उच्चारता आनी उतरां उच्चारता तेजेर आमचो आसा काय फोकस. भाव भयणांनो, देवान आमकां एक मागणें शिकयलें आनी हे मागणें ताणें आमकां सांगलें तुज्या काळजान घाल. अशें हे पोरी तूं मागणें कर. धाकटुले मागणें शिकयले भाव भयणांनो. ते मागणें आमी म्हणपाक जाय आनी काळजान सान म्हणपाक जाय. एक एक उतर आमी एक एक उतर आमच्या काळजान सान म्हणूंक जाय. आनी जेन्ना काळजान सान तूं म्हणटाय तेन्ना तुजे मागणे हे देव आयकता. कित्याक देवान म्हटलें म्हाका तुजें काळीज दी. देवान म्हणोंक ना म्हाका तुजें आंग दी. देवान म्हणोंक ना म्हाका तुजें मन दी. देवान म्हटलें म्हाका तुजें काळीज दी. कित्याक देवाक खबर आसा काळीज जावन आसा ही बरी माती म्हणून. आनी हे बरे मातयेन भाव भयणांनो आमी देवाचें उतर घालपाक जाय. आनी जेजून तर आमकां हे मागणें करूंक शिकयलां नाल्यार आमी हे मागणें करुया भाव भयणां. आनी काळजान सान करुया. आनी एक एक उतर आमी म्हणटा पळय तें कितें आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता तें आमी पळोवपाक खूब गरज. आमी सदांच म्हणटा आमच्या बापा आमी सदांच म्हणटा
आमी उबारता आनी मागणे आमचो दीस आमी सुरू करतना आमी आमच्या बापाक उलो मारता. आमचो बापूय कोण? वो संवसारान आहा तो आमचो बापूय उलो मारता काय स्वर्गार आहा पळय त्या बापायक उलो मारता? आनी स्वर्गार आहा त्या बापायक आमी तर उलो मारता भावा भयणांनो, नाजाल्यार आमचें काळीज आमी तेका दिवपाक जाय. कित्याक जायती आमची जावन आसा आमचे उणवण्यो जायत्यो आसा. आमकां जाय, देव जाय आमकां, पूण आमच्या उलोवण्यांनूच आमकां देव जाय, मागीर आमचें मन तेजेर ना. आमी म्हणटा आमच्या बापा स्वर्गीच्या, आमकां खबर आहा आमचो बापूय स्वर्गार आसा म्हणून, आनी सगल्याचो राजा तो, सगळें बरेपण आमकां तेज्या कडल्यान येता. सगळें आमकां कितें जाय तो आमचो बापूय दिता. आनी ह्या बापायक आमी डेली उलो मारता, पूण काळजान सान आमी मारिना भावा भयणांनो. हेत आमचे एक हुस्को. आमी मागणी करता पूण काळजान सान करिना. आमी म्हणटा पूण तेजेर आमचो विश्वास ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेका लागून भावा भयणांनो, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, स्वर्गार आसा आमचो बापूय, तेजी नदर आमचेर आसा. एका भुरग्याचेर तेजी नदर आसा. आमचो मोग करता तो, आमकां इसरोंक ना तो भावा भयणांनो. आमचो ताणें इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक ह्या संवसारान धाडलो भावा भयणांनो? कित्याक आमी सगळीं आमच्या बापाय कडल्यान पयस जाल्ले. पुतून आमची सोयरीगत तेज्या बारी करपाक आमकां देवान आपणाच्या पुताक धाडलो, बापायन आपणाच्या पुताक धाडलो. आनी हो पूत बेश्टोच येयलो ना, बेश्टोच येयलो ना. हो येयलो आनी आमच्या खातीर त्या खुर्सार मेलो. आमची पातकां घेवन मेलो, आमचे दुयेंस घेवन मेलो, आमचे शिराप घेवन मेलो, आमची गोरीबसाण घेवन मेलो, आमची लॉस घेवन तो मेलो. आनी आमकां देवा कडेन तेणें वाट ओपन केली. बापाय कडल्यान आमी पयस जाल्ली आनी जेजून ती वाट आमकां ओपन केली. आनी आतां आमी छाती फुलोवन आमच्या सर्गींच्या बापाक उलो मारूंक शकता. पूण उलो मारतना भावा भयणांनो, काळजान सान मारुया, काळजान सान उलो मारुया. आमी हे मागणें करता ते काळजान सान करुया. आनी काळजान सान तर तुवें हे एक मागणें केलें भावा भयणांनो, हांव तुका सांगता, तुका कांयच उणें जावचें ना. काळजान सान हे मागणें कर आनी हे तूं कितें तुज्या तोंडांतल्यान उच्चारताय तें तूं कर. तुका कांयच उणें जावचें ना, ही गॅरंटी. कित्याक जेजून हे मागणें आमकां शिकयलेलें आसा. कसो आमी बापायक उलो मारूंक जाय. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. आमी करता गाय तेजें नांव पवित्र, आमी उलयता गाय तेज्या नांवाची वळख आमी दिता गाय. काय आमच्यात संवसारी हितून आमी घुस्पोलेली आसा. खूब आमी संवसारान घुस्पोलेले आसा भावा भयणांनो. आमकां जायते पयशे आमी जोडलेले, जायती गिरेस्तकाय आमच्या एकाउंटान आसलेली, आनी संवसाराच्यो ओडण्यो आमच्यो ह्यो. खूब आमी कितें एकठांय सोदता, हें करूंक सोदता, एकठांय करून दवरूंक सोदता. कांय फायदो जावचो ना भावा भयणांनो. तेका लागून आमी आयज काल कितें करूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक धाकटी आसतना देवाचें उतर दिवपाक आमी चालू करूंक जाय. काल एका भावा लागीं हांव उलयतालो आनी हांवें ताका सांगलें, धाकटी भुरगीं आमी आतां घट धरपाचे आमी प्रयत्न करूंक जाय. धाकट्या भुरग्यांचेर आमचो फोकस दवरूंक जाय. धाकट्या भुरगेपणान सावन तांकां देवाची वळख आमी दिवपाक जाय.
धाकटी भुरगीं आसतना आमी तांकां सांगूंक जाय तुज्या भितर जेजून तीच ताकद घातलेली आसा जी तेज्या भितर आसा. आनी ह्या धाकट्या भुरग्यांक तर आमी शिकयले नाल्यार व्हडली मनशां ती देवाची मनशां जातली. भाव भयणांनो, खंय तरी आमी चुकल्या वाट आमची, आनी ही वाट आमकां सरळ करपाची गरज आसा. भुरग्यांक शिकोया देवाचें उतर, भुरग्यांक घेवन बसा, टायम दिया देवाचें उतर शिकोवपाक. संवसारीक वस्तूंचेर सांगो नाकात, बरें शीक आनी बरे मार्क्स हाडूत म्हणून सांगो नाकात. बरे मार्क्स हाडटलीं आनी मागीर इफेन्नान लासतलीं तसले करिनाका. देवाचें उतर शिकोया, देवाची जबाबदारी तांकां सांगा. आमकां एका एका मनशाची जबाबदारी ह्या संवसारांत कितें आहा ती तांकां सांगा आनी त्या प्रमाणे ती जियेतली. आमकां लेट कळलें पूण कांय नजो. म्हाजें मागणें आतां हें आसा देवाक, हांव बेगीन मरचो ना. हांव जेन्ना मरतलो तेन्ना देवान म्हाका कितें सांगलेलें तितकें केल्या उपरांतूच हांव मरतलो. हें म्हाज्या देवाक मागणें आसा. देवा 50 वर्सां हांवें अशीच घालयली ह्या संवसारांत, पूण म्हाका आनीक 50 वर्सां दी तुजें राज परगट करपाक. आनी हे देव हे मागणें म्हाजें आयकतलो. म्हाका गॅरंटी आहा हे देव म्हाजें मागणें आयकतलो. आनी निमाणो सुवास आसोसर देवाचें उतर न्हिदोन पासून दिवपाची ताकद देवान म्हाका दिल्या पुरो. कित्याक ही जाण आसा आमकां एका एकल्याक ही आपोवणी देवाची, ही देवाची आपोवणी जाण आसा आमकां एका एकल्याक. चिती नाकात भाव भयणांनो, ना तो ब्रदरूच करतलो, सिस्टर जोनिनात करतली, सिस्टर कोरिनीत करतले, देवीत करतले, ना. सगल्यांक आमकां एक एकल्याक देवान नेमलेली आसा, नांवान आमकां हांगर आपयलेली आसा. ह्या वेळार तूं हे बायबल क्लासीन आसाय नाल्यार तुका नांवान पवित्र आत्म्यान तुज्या भितर हुस्को घातला आनी तूं ह्या वेळार ही बायबल क्लास अटेंड करता. देवान तुका उलो मारलो आनी तो उलो तुवें आयकलाय म्हणून तूं ह्या वेळार हे बायबल क्लासीन न्हिदपाच्या टायमार तूं हे बायबल क्लासीन अटेंड करता. हा आमचो हुस्को देवा खातीर. आमी म्हणटा आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं. कोणाचें राज आमी ह्या संवसारांत चलयता भावा भयणांनो? देवाचें राज हांव चलयता काय हांव म्हाजें राज ह्या संवसारांत चलयता? गॉड सांगता तूं उगी राव रे, गो सांगता बायलेक तूं उगी राव, तूं सुद्दां शाणपणां सांगू नाका. आमचें राज. तो बायले आड उलोवंक शकना, बायल ताच्या आड उलोवंक शकना. चल्ला गैर घरांनी. कित्याक देवाच्या राज्याक आमी आपणावंक ना. देवाचें राज जे मोगाचें, देव म्हणचे मोग, आनी हे मोगाचें राज देवान सांगलें ह्या संवसारांत तूं जियेतलो. आमकां सगल्यांक आमी दिसान आसा देवाची मोगाची फळां. देवाचो मोग आमच्या कोरण्यांनी आमच्या उतरांनी आमी दाखोवन दिवंक जाय. आमकां हुस्को आसा आमच्या सगळ्या भाव भयणांचो, कित्याक ती देवाची रोचणां म्हणून आमी आमच्या तोंडान आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवन दिवंक जाय. आमची उतरां मोगाची आसपाक जाय. तेन्ना आमी देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी कोत्तले. पूण आमी एक रेस कही लायल्या ह्या संवसारांत भाव भयणांनो, सांगता म्हणून रागार जायनाका. आमी रेस कही लायल्या, गिरेस्ताय जोडपाची रेस, खूब आमचेशीन पयशे आसपाची रेस. आमची मूठ सुटना. देव तुका तर बेसांव आनी बोत्ता, तूं दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक. मूठ सुटपाक जाय.
जो मेरेन तुजी मूठ सुटना तुका तुजे मुठीन आनीक देव कसो घालतलो. मूठ सुटली, ओपन जाली, देव आनीक घालतलो. परत मूठ बंद कर, परत दुसऱ्याक घाल, परत देव तुज्या मुठीन घालतलो. तूं ही मूठ सोडिना नाल्यार देवूय तुजेर बेसांव घालूंक शकना. आनी आमी म्हणटा देव आमकां आमचे मागणें आयकना. आयज एका भावाक हांव सकाळीं फुडें ताणें म्हाका कॉल केलो आनी भाव म्हणूंक लागलो म्हाका व्हिडियो कॉल करूंक जाय तुज्या कडेन. आनी म्हटलें ओके कर म्हाका व्हिडियो कॉल. आनी व्हिडियो कॉल केलो तेन्ना आमी दोगूय एकामेकाशीन उलयताले. आनी तो म्हणटा भावा 3 वर्सां जालीं म्हणटा पूण हें दुयेंस झगडटा. आनी म्हटलें हांवें ताका सांगलें तूं दुयेंस झगडटाय तें बरें. तूं देवाच्या उतरान तूं उच्चारताय डेली तेंय बरें आहा. तूं म्हणटाय जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो तेंय बरें आहा. पूण डेली तूं बी घालताय आनी न्हिदच्या पयली ती बी काडटाय. कित्याक तूं आपणाचें हुस्कें उलयताय. Praise God. आनी तो म्हणूंक लागलो हांवें ताका सांगलें डेली बी घालताय आनी मागीर ती काडटाय, परत घालताय परत काडटाय. कशें जातलें भाव भयणान. आमी म्हणटा देवाचें उतर, देवान म्हटलां जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. पूण हें उतर आमच्या लायफान कित्याक लागू जायना. कित्याक आमी उलयता देवाचें उतर म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी हांव बरो जालो, मागीर माथ्यार हात धरून आमी आसा उलयता ते काळजान सान तुवें मानूनय घेवंक जाय तें जालें म्हणून चलपाक जाय. काल म्हाज्या चेडवाक कितें तरी एक धाकटुलो एक इश्यू येयलो आनी हांवें म्हटलें घे गो एक टॅबलेट घे. ते म्हणूंक लागले टॅबलेट आपूण कित्याक घेवंक जाय म्हणूंक लागले. आपणें म्हणूंक लागले बेसांव घातलां आनी हांव पियेल्या आनी हांव जाणा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसा ते उठले नॉर्मल. भाव भयणानो भावार्थ आमी डेली आमचो घालपाक जाय. देवाच्या उतरांनी आमी घालपाक जाय. ती पळयतात की आपणाचो डॅडी हे झूज झगडटा. ती म्हणटा आमी झगडटली, आमी पळयतली आमचे देव आयकता वा आयकना पळय ते. देव आयकतलोच. देव आयकता जेन्ना तूं तेज्या उतराचेर भावार्थ दाखयता. आनी तेका लागून भाव भयणानो आमी सर्गीचे राज आमच्या ह्या संवसारान आमी हाडटा काय. मागीर म्हणटा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान. कोणाची खोशी करता खऱ्यांनीच हांव देवाची खोशी करता काय म्हाजी खोशी ह्या संवसारान. देवाची खोशी जावन आसा की हांव तेज्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक. एक मिनिट ए कीप क्वायट. आतां पयले एक सुणे आहले आतां दोगां जाल्ल्यान एकामेकाक हें करतात खेळपाक झगडटात. प्रेज गॉड. म्हणटकच आमी कितें करता भाव भयणान. देवाची आमी खऱ्यांनीच खोशी करता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता काय आमचेच राज आमी हांगर चलोवंक येयल्या, आमचीच खोशी आमी करूंक येयल्या. व्हेरी इम्पॉर्टंट. डेली आमी हे मागणें करता भाव भयणानो. ना चुकता आमी क्रिस्तांव हे मागणें आमी करता म्हणजे करता. पूण आमी उलयता एक आनी करतात एक म्हणून आमकां आमी कितें मागता तें मेळना. एक्शन आनी उतरां एक जायना. उलयता हांव एक पूण करता उपरीत. म्हणटा तुजें रात जावनी म्हाजें रात चलयता, तुजी खोशी जावनी
म्हाजी खोशी चलयता. फटिंगपणा आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता. ताका लागून सैतान एकदम खूश आहा, भरपूर खूश आहा. तो म्हणटा डेली मागणें करा अशेंच, आनी भावार धरी नाका तुमच्या मागण्यांचेर म्हणटा. कित्याक ताका खबर आहा तो सर्गार रावन येयला. ताका खबर आहा भावार्था शिवाय हिंका कांय मेळचें ना, आनी तो खोशी आहा. भाव भयणांनो, आमी तर म्हणटा आमच्या बापा काळजान थान, नाजाल्यार तेजे रात जावनी आनी तेजी खोशी जावं. मागीर फुडें कितें म्हणटा, डेली तुजो दिसपटो. आयच्या दिसान तूं जिये म्हणटा जेजू. आयच्या दिसान आमी आयचो दीस मागोवंक जाय. आयचो दिसाक कितें आमकां जाय गरज तितकेंच मागोवंक जाय. हांव म्हणना देव आमकां गरीबसाणीन पळोवंक सोदता. ना, देवान आमकां बेसांवांनी भरलेली आहा आनी सासणांक आमकां कितें लागतलें तें देवान ऑलरेडी आमचेर बेसांव घातलेलें आहा. पूण तेज्या उतरा प्रमाणे तूं जियेसी आनी तेज्या भावार्था प्रमाणे तर तूं मागोवन घेवची, नाल्यार सगळें तुजें जातलें. भाव भयणांनो, आमची खंय तरी चुकता आनी करेक्शन तर आमी केलें. देवाचें उतर तर आमी उलयलें, सदांच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले, नाजाल्यार जायते बरेपण आमकां येतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. एक मिनिट. प्रेज गॉड. म्हणटकच आमी खऱ्यांनीच आमचे दिसपट आमी मागता. देव आमकां बेसांवांनी भरल्यान. ज्या दिसा देवान हो संवसार रचलो त्या दिसा ऑलरेडी आमी तेज्या मनार आहलीं. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा संवसार रचच्या पयलें आपूण तुका वखता. संवसार रचच्या पयलीं आमकां देव वखता. आमच्या आवयच्या कुशव्यान देव आमकां घालता. बी बापायची आनी आवयची आसत, पूण त्या कुशव्यान येवपाचें काम जेजू देव आमचो करता. कोणाच्या कुशव्यान भुरगें जालां तें अशेंच येयलां म्हणून सजमाना काय, देवान घातला तें. देव घालता. आनी देव आमचो इतको मोग करता. तोच मोग आमच्या भितर ताणें वतयलेलो आसा. कसो वतयला? पवित्र आत्म्यान. आपणाचो आत्मो आमच्या भितर धाडलो आनी आपणाचो मोग ताणें आमच्या भितर घातलो. मोगूच घालूंक ना, पूण तुज्या भितर तीच ताकद घातली मेल्ल्या मनशाक तूं जिवंत करूंक शकता. कितकी क्रिस्तांव मानून घेतिलीं की हांव मेल्ल्या मनशाक जितो करूंक शकता. कितकी क्रिस्तांव म्हणटलीं आपूण मेल्ल्या मनशाक जितो करूंक शकता. कित्याक देव सांगता तूं करतलोय म्हणून. जॉन 14:12 म्हणटा देव, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, म्हाजेर तर तूं विश्वास दवरशी. हांवें केला तितकेंच न्हय, पूण म्हाज्याहून वर्ती कामां तूं करतलो. आतां जेजून मेल्ल्या मनशाक जितो केलो, तो म्हणटा म्हाज्याहून तूं डबलींग करतलो. कित्याक तो म्हणटा? कित्याक ताणें आपणाचो पवित्र आत्मा तुज्या भितर धाडला. डेली दिसपटो सोदपाक जाय. खूब गिरेस्ताय सोदपाची गरज ना. संवसारान जिवन 120 वर्सां जियेतिलीं आमी. तेज्याहून वयर आमकां ह्या संवसारान आमी जियेची नात. पूण देवाच्या राज्यान सासणांक आमी जियेतिलीं. थंयसर आमी गिरेस्ताय एकठांय करून धरूंक जाय. आनी ती गिरेस्ताय आमी कशी एकठांय करतली? देवाची मोगाची फळां ह्या संवसारान जावन. ह्या संवसारान जेन्ना आमी देवाची मोगाची फळां म्हणून जियेतिलीं, देवाचो मोग ह्या संवसारान आमी शिपडायतिलीं, देवाच्यो करण्यो आमी ह्या संवसारान आमी करतलीं, दाखोवन दितलीं आमी क्रिस्त हांव म्हणून, तेन्ना देवाची गिरेस्ताय आमी स्वर्गार जोडून घेतली. भाव भयणांनो, देवान तर म्हटलां आपूण तुका बेसांवांनी
हांगरूच न्हू स्वर्गार बसून बोदतलो नाल्यार देवाच्या उतरार आमी विश्वास दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. Hallelujah. प्रेज गॉड. म्हणटकच भाव भयणांनो आमी आमचो फोकस देवाचेर दवरूंक जाय. दिसपटो राज आमी मागोन घेवपाचो. देव आमकां जाय तें दितलो. देवाचें उतर मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा? पयलीं आपणाची राजवट सोद आनी आपणाचें सोदपण सोड आनी सगळें तुका जाय पळय तें हांव दितलो. देव म्हणटा आपूण दितलो न्हू. फोटींग देव न्हू तो. ताणें तर म्हटलं आपूण तुका सगळें दितलो तो दितलो. पूण तेजें राज सोद, तेजें सोदपण सोद. तें सोदिनासतना तुका सगळें बाकीचें जाय नाजाल्यार तशें जायना. सुपर मार्केटान गेलो आनी फ्री तें आपणाक दी म्हटल्यार तुका कोण दिवचो ना. तो प्रोडक्ट घेवपाक जाय आनी मागीर फ्री पळय तें मेवतलें. फ्री पळय तें मागल्यार तुका दिवचें ना. ते म्हणटले चल तूं वच, हे सुपर मार्केटान येवपाची गरज ना तुका. तसो देवय आमकां म्हणटलो म्हाज्या उतरा प्रमाणे जियेनाय नाल्यार तुका कांय मेवचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी मागीर भावा भयणांनो देवाच्या मोगान आमी जियोंक जाय. जशें आपणें तुका बोगशिला तसो तूं आमकां बोगोस. आमी बोगसूंक जाय. बोगसूंक जाय म्हणजे बोगसणें तुका दिवपाक काल हांवें सांगलां इंग्लीश बायबल काश. बोगसणें दिवपाक तुज्या भितर एक वर्तो देव रावता आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो जे बोगसणें तुका केन्नाच दिवंक जावचें ना तें बोगसणें दिवपाक तुका पवित्र आत्मो ताकद दिता. आनी हें म्हाज्या लायफान हांवें पळयलां. हें म्हाज्या लायफान म्हाका अशें घडलां म्हणून हांव सांगता. सिस्टर कोरिनाक खबर आहा. Yes, brother. Praise God. आनी तुका हो पवित्र आत्मो तुका हुस्को घालता. बोगोस. आपूण मोग हांव तुज्या भितर जियेता. देवाचें उतर म्हणटा 1 Corinthians 6:19 तुका खबर ना तुज्या भितर रावता तो देव, तो पवित्र आत्मो तुज्या भितर रावता म्हणून तुका खबर ना? डोंट यू नो दॅट युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट? पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणून तुजें आंग तुका खबर ना? पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावता आनी हो पवित्र आत्मो पॉवर हाऊस मेल्ल्या मनशाक जितो करपाची ताकद हो पवित्र आत्मो तुका दिता. Romans 8:11 म्हणटा the spirit that raised Jesus from the dead is the same spirit that is living in you, and the same spirit, the Holy Spirit, gives your body, will also give your body mortal life. तोच पवित्र आत्मो. दुसरो पवित्र आत्मो धाडूंक ना देवान. आपणाचो बापाचो आनी जेजूचो आत्मो ताणें आमच्या भितर घातलो. पॉवर हाऊस. कितें करूंक जायना म्हणून ना, त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारीत रावंक जाय. आनी पवित्र आत्म्याचेर हांव खूब शिकवण दिता. कित्याक पवित्र आत्मा हांव सदांच चिंता म्हाजो बेस्ट फ्रेंड. Amen. BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. केन्नाच सोडचो ना तुका तो. ही विल नेवर लीव यू नो forsake you. केन्नाच सोडचो ना. तूं मरसर तुका सोडचो ना. देवाचो आत्मो तो. इतको आमचो मोग करता. भरपूर आमचो मोग करता. आनी तेका आमी उलो मारपाक जाय. कित्याक जेजून तेका आमच्या भितर धाडला भावा भयणांनो. जेजून म्हटल्यार तुज्या फायद्याक आसा. आपूण बापाय लागीं वयता आनी हांव तुका एक शरणाई धाडटा, एक हेल्पर धाडटा आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. ह्या संवसारान जेजू जेन्ना हो संवसार चल्लो तेन्ना तो पवित्र आत्म्यान चल्लो.
आनी जेजूक तर पवित्र आत्म्याची गरज आसली, कित्याक सैतानान तेका टेस्ट केलो. मॅथ्यू 4:1 म्हणटा, Jesus was led in the wilderness by the Spirit of God to be tempted by Satan. जेजूक तर पवित्र आत्म्याची गरज आसली, सैतानाचेर जैत व्हरपाक आमकां कितकी गरज, आमकां कितकी गरज भावा भयणांनो. पवित्र आत्म्याक आमी डेली उलो मारपाची खूब गरज आसा. आमी हें शिकपाक जाय, आमचे भितर देव रावता. आनी हें जावन आसा देवाचें मंदीर. तेका लागून देवान सांगलें सोलोमनाक, म्हाका मंदीर तुका बांदूंक दाविदाक सांगलें, तुका म्हाका मंदीर बांदूंक जावचें ना, तुजो पूत म्हाजें मंदीर बांदतलो. ती जावन आसा फिजिकल चर्च. पूण ही जावन आसा देवा ह्या कुडीन देव रावता. पवित्र आत्मो हे कुडीन रावता. आनी ह्या पवित्र आत्म्यांक डेली उलो मारपाची गरज आसा. तो बोगसोणें दिवपाक तुका आदार दिता. मोग पवित्र, लव, पीस, जॉय, विजडम, नॉलेज, लॉंग सफरिंग, पवित्र आत्म्याची देणी. ह्या पवित्र आत्म्यान आमी जेवपाक जाय भावा भयणांनो. मोगान आमी लासपाक जाय तेज्या. तो तुका केन्नाच सोडचो ना. तेका लागून देवान म्हटलें, सासणांच्या सासणांक तो तुज्या भितर आसतलो. ही वील बी देर फॉर यू फॉर एवर. ही वील नेवर लीव यू नो फोरसेक यू. केन्नाच सोडचो ना तुका, कित्याक तो तुजो मोग करता. आनी तोच देवाचो मोग जावन आसा भावा भयणांनो. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया डेली. डेली जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारतली भावा भयणांनो, तेन्ना आमी ह्या संवसारान बरें जिवीत जियेतली, बरें जिवीत. आनी हांवें खूब शिकोण पवित्र आत्म्याचेर दिल्ली आसा. आनी म्हाजें फेवरेट टॉपीक जावन आसा पवित्र आत्मा. कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका हात लायलो आनी एक धाकटुले व्हिडिओ करतालो 10 मिनटाचे 15 मिनटाचे. आनी आयज पवित्र आत्मा म्हाका देवाचें उतर दिवपाक शिकयता. म्हाजी ताकतीन न्हू भावा भयणान, पवित्र आत्मा म्हाज्या तोंडान उतरां घालता. आनी तेका लागून हांव पवित्र आत्म्यांक सदांच उलो मारता. चलताना, भोंवताना, न्हांवंक वयता, टॉयलेटीन बसला, हांव उलो मारता पवित्र आत्म्याक. आनी पवित्र आत्मा म्हाका खूब आदारूय करता. उलो मारल्या उपरांत तो केन्ना फाटीं रावचो ना. ताका लागून भावा भयणांनो, म्हाजो रिक्वेस्ट सगल्यांक तुमकां, पवित्र आत्म्यांक डेली उलो मारपाक जाय. जेजून आमकां कितें सांगलां पळय तें आमी करपाक जाय. कित्याक जेजून तर सांगलां तशें आमी चलपाक जाय. जेजून तर सांगलां तुज्या फायद्याक आसा हांव पवित्र आत्मो धाडटा, तो फायदो आमी घेवपाक जाय. ह्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ह्या संवसारान चलपाक जाय. गरज भाव भयणांनो, जेजून आमकां वाट दाखयल्या आनी ते वाटेन आमी तर चलता जाल्यार आमकां सगळें बरेंपण मेळटलें. हांवें काल इंग्लीश बायबल क्लासीन सांगलां, आमी धाकटे क्रिस्त. धाकटे क्रिस्त कित्याक म्हणटा हांव? 1/3 आमचो जावन आसा जेजू. आमचो आत्मो जावन आसा तो जेजू. आनी पवित्र आत्मो तेजो जावन आसा. ताका लागून 1/3 आमी ऑलरेडी जेजू भाशेन. ताका लागून लिटल क्रायस्ट, धाकटे क्रिस्त आमी. आनी हे धाकटे क्रिस्त आमी अशें जिवंक जाय ह्या संवसारांत. देवाचो मोग दीत रावंक जाय. प्रेज गॉड.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Sister was. Sister Jonina, you was. Slide. Yes, brother. आणि गलिल्यांतल्यान कापर्नाम नगरान तो देंवोन गेलो आनी साबाता दिसा तांकां शिकोवन दिवंक लागलो. तो अधिकार आसलेले पोरी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारीन अजाप जाताली. मेळो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, आयज सायबा, नाजारेतकार जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो संस्कारलोलो संदेशकार तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भायर सर. आनी सगळे मदेकत तांकां धोरणीर आपटून पूण मातूय दुखोय नासतना देंवचार ताचे वेलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें म्हूण उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेल्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली. आमेन. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, कितें म्हणटा देवाचें उतर? धमकी घातली देवान. धमकी. त्यो पिसवता. दुयेंस पयलें म्हणटकूच देव पिसवता आनी आमी पिसोवंक जाय. दुयेंस तर आमी कोणाचेर पयलें नाल्यार आमी पिसोवंक जाय भाव भयणांनो. कित्याक आमकां जेजून शिकयलें दुयेंसाचेर आपणाच्या आंगान धरूंक दिवपाचें न्हू. त्या दुयेंसाचेर तुवें पिसोवंक जाय. देवान जेजून आमकां शिकयलां. हांगर म्हणटा धमकावून म्हटलें. म्हणजे धमकी दिली ताणें सैतानान. ओगो राव आनी ह्या मनशा वयलो भायर सर. ओगो राव. कमांड. आमी एकदां मागणें करपाची गरज ना. मेळो आत्मो कोणाचेरूय आसा, मागणें करपाची गरज ना. अरे देवा, तेज्या वयलो हो मेळो आत्मो काडून घे. ना, तो म्हणटा तुका हुकूम घालपाक आपणे अधिकार दिला. म्हाज्या नांवान तूं हुकूम घाल. आनी हो देवसार भाव भयणांनो पळयात. जेजूक वखता तो. कसो वखता? अरे देवसार जेजूक कसो वखता? जेजूक देवसारान कसो वखलो आनी मनशांनी कित्याक वखोंक ना? हे आतां ज्या जाग्यार देव उतर दितालो आपणाचें, ज्या जाग्यार ही बसका आहली, त्या लोकांनी देवाक वखोंक ना. पूण देवसारान कसो देवाक वखलो? कोण सांगूंक शकता देवसारान देवाक कसो वखलो तो? कोण सांगूंक शकता? पवित्र आत्मो तेजे भितर आसलो तो. प्रेज गॉड. पवित्र आत्मो देवसारा भितर आसतलो. हा, जेजूचे भितर पवित्र आत्मा आसलेलो. देवसाराक कशें कळलें तो देव म्हणून? उतरा वरवीं लायट, उजवाड आसलो. भाव भयणांनो, हे देवसार जावन आसा पडलेले आंच बोडवे. आनी हेणी देवाक संवर्गार पळयलोलो आसा आनी हे देवाक वखतात. देवाचें उतर म्हणटा 1/3 जेन्ना लुसिफर आंच बोडवो आहलो, उजवाडाचो आंच बोडवो आहलो, जेन्ना देवाक तो सपोर्ट पडोन आहलो, तेन्ना आंच बोडवो मायकलान ताका काडलो आनी जमनीर शेवटून उडयलो. आनी तेज्या बारी 1/3
ते एंजल्स आसले तेजे तांकां काडले आनी ह्या संवसारान उडयले. आतां कोण जाले ते? एकलो जालो लुसिफर जालो सैतान आनी हे जाले मेळे वतमे. तेका लागून ह्या मेळे वतम्यान तेका ओकलो, कित्याक स्वर्गार तेंची मुलाकात जाल्ली, मेवल्ले ते देवाक. पूण मनशांक हांगर आसलेल्यांक तांकां कोणाक खबर ना हो देव उलयता म्हणून. पूण तेका खबर आहा कित्याक स्वर्गार तेंची भेट जाल्ली. भाव भयणांनो, तांकां खबर आसली देवाच्या उतराक पदवी आसा, हो देव जावन आसा. तांकां खबर आसली, तेका लागून ते म्हणटात. तेका लागून तो म्हणटा, कित्याक म्हणून तूं आमकां स्वताक येयलाय, कित्याक म्हणून तूं आमकां कोबार करूंक येयलाय, तूं आमकां कोबार करूंक येयलाय, आमकां खबर आहा तूं देव म्हणून. आनी जेजू ताका हुकूम घालता, उगी राव आनी तेज्या आंगांतलो भायर सर, उगी राव. आनी हे हुकूम घालपाक गरज आहा भाव भयणांनो. नाजाल्यार कितें करता, हे मेळ्ळे वतमे तूं तो ताका हुकूम घालताय तशेंच भायर सरतले. हुकूम घालतना तुवें म्हणूंक जाय, हुकूम घालता पळय तेन्ना तुवें म्हणूंक जाय आमी पळयलां हें. हुकूम घालतना तुवें म्हणूंक जाय ताका तेच्या आंगांतलो भायर सर कांयच त्रास करिनासतना. आनी देवानूय ताका हुकूम घातलो, बी सायलंट, म्हणजे कांय त्रास करिनासतना ओग्यापणान तेच्या भितरलो भायर सर, त्रास करिनाका, ओग्यापणान तेच्या भितरलो भायर सर, हुकूम घातलो. आनी त्या हुकुमा प्रमाणे कांय त्रास करिनासतना Speak to you this week of teaching in this body. I bind you. भाव भयणांनो, गरज देवाची उतरां ही माग करपाक. कित्याक जेन्ना तूं वयतले मेळ्ळ्या वतम्यान भायर काडपाक, हींच उतरां तुवें उलोवंक जाय. उगी राव आनी तेज्या कुडींतलो भायर सर. तेन्ना कांय त्रास करिनासतना कुडींतलो भायर सरतलो. सिस्टर शर्मिला आसली, सिस्टर कोरीन आसली, आमी एकदां गेल्ले आमी अशेंच केसीक, आनी कशें हो मेळ्ळो वतमो भायर सरलो तो आमी पळयला. हुकूम घालता पळय तेजेर आहा. ताका लागून जेजून ताका हुकूम घातलो, बी सायलंट अँड कम आउट ऑफ हिम. ओग्यापणान तेज्या आंगांतलो भायर सर. आनी तशेंच आमी हुकूम घालपाची गरज आसा. हुकूम घालपाक जाय भाव भयणांनो. असले केसींनी तूं मागणें करूंक शकना, जेजू तेजेर मेळ्ळो आत्मो आसा, वो मेळ्ळो आत्मो काडून उडय. असली मागणी देव आयकचो ना. कित्याक तो म्हणटा, आपणें तुका पदवी दिल्या, आपणें तुका पवित्र आत्मो दिला, म्हाजो पावर हावस तुज्या भितर आसा, उलय आनी तशेंच घडोवन येतलें. येता घडोवन, आमी पळयलां म्हणून आमी उलयता. वाऱ्या वयल्यो गजाली न्हू. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी त्याच्या उतराक इतकी पदवी आसली, जेजूच्या उतराक इतकी पदवी आसा, ते उतर तूं उलयताय तशेंच घडोवन येतलें. आनी हो सगलो लोक अजापता भावा भयणांनो, की इतकी पदवी आनी पावर तेच्या उतरान कसो आसा, की एक मेळो आत्मो बसून तेच्या आंगांतलो सांगला पळय तसो भायर सरता. भाव भयणांनो, तीच ताकद म्हाज्या भितर आनी तुज्या भितर जेजून घातलेली आसा. कोण फेवरेट ना, सगल्यांचे भितर ही ताकद आसा. आमी एक्सरसायज करिना, आमकां विश्वास ना आमचेर, आमकां विश्वास ना आमच्या भितर पवित्र आत्मा रावता म्हणून विश्वास ना. आमी म्हणटले आमी क्रिस्तांवां, पूण कितकी जाणां उलो मारता पवित्र आत्म्याक, कितकी जाणां पवित्र आत्म्याशीन उलयता. हांगर म्हणटा विच ऑथॉरिटी अँड पावर ही कमांड्स. पावर म्हणजे द पवित्र आत्मा, आनी ऑथॉरिटी जावन आसा देवाची, आनी पावर जावन आसा पवित्र आत्म्याचो.
आनी अशेंच घडोवन येयलें जेन्ना जेजूची आवय मादर मॅरी देवाचें उतर अशें म्हणटा की बाय शी वॉज कन्सिव्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. जेजूच्या आत्म्यान ती गोरवीस जाली. आत्म्यान, जेजूच्या आत्म्यान, पवित्र आत्म्यान ती गोरबेस जाली. पवित्र आत्म्यान मारी आमची माय गोरबेस जाली. पावर हाऊस तो, आनी हो पावर हाऊस तुज्या भितर रावता. ह्या पावर हाऊसाक आमी कितके टायम उलो मारता. भयणानू, क्रिस्तांव म्हणटा पळय तेन्ना आमच्या भितर देवान सगळी देणी घातलेली आसा. फुकटचे देणे. तुका घाम काडपाची गरज ना. जेजूच्या नांवान म्हूण, उलय, हुकूम घाल, आनी तें दुयेंस त्या कुडींतल्यान भायर सरतलें. हांव आनी सिस्टर शर्मिला एके मुस्लीम भयणीक आमी मिनिस्टर करता. म्हणटकूच ती म्हाका सांगूंक लागली, आपणाक म्हणूंक लागली, डॉक्टरान सांगला 5 लाख पडटले ऑपरेशनाक. आनी आपल्यान म्हणटा तेंकां तें कार्ड दाखयलें आपणाचें आहा पळय तें. मागीर तेणी सांगलें बरें तुका 2 लाख पडटले. आनी हांवें आनी सिस्टर शर्मिलान आतां एक मागणें केलां. दोगांयनी आमी एक एग्रीमेंट प्रे केला की तेजें ऑपरेशन फुकट जाता. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. आनी आमकां विश्वास आसा. कित्याक देव म्हणटा भावार्थान मागणें करताय तें हांव पूण आयकतलो. आनी म्हाका विश्वास आसा तिचें ऑपरेशन ह्या भुरग्याचें फुकट जातलें. आमी अधिकार घेवपाक जाय भयणानू. तेणें उतरां उलयलीं तेच्या उतरां ऑपोजीट आमी उलोवपाक जाय आनी आमी म्हणपाक जाय जेजू तुका ताकत आसा. बापा तुका ताकत आसा. हे 5 लाख न्हू, 50 लाख पासून गरज आहा, नाल्यार तूं ते आमकां दितलोय. कशें दितलोय तें आमी नको, पूण तूं दितलोय म्हणून आमकां विश्वास आसा. कित्याक तूं जावन आसाय पदवेदार देव. सगळे आमकां दिवपाक रेडी आसा भयणानू. भावार्थ आसा आमकां. पवित्र आत्म्यान आमी उलयता. हुस्को आसा आमकां देवाच्या लोकाचो. आमी तेका लागून भयणानू देवान आमकां दिला पावर, उजार कर. परत परत देवा लागीं मागो नाकाय की जालें अशें जातलें, हें कर तें कर. भिकारी कहा देवा लागीं वचनाकाय. देव म्हणटा तूं आपणाचे सगळ्या राज्याचे तूं हकदार. तुका जाय पळय तें हांवें सासणाच्या सासणांक जाय पळय तें ऑलरेडी तुका हांवें दिल्लें आसा. आनी आमी भिकारी कशें वयता, दी देवा दी देवा दी देवा. तो म्हणटा दिला रे बाबा, तुका दिला तें कर. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर Praise God. Hallelujah. जेसून जाप दिली, देवाचेर बावात दवरात. कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरी नासतना आपूण म्हणटात तें जातलें म्हूण बावाट धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो उठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सोरी घडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. भयणानू, देव कितें म्हणटा तें पळय. जेजू सांगता ही. आनी हेज्या पयलीं जेजू त्या आल्जिराच्या झाडाक शिरापता आनी तें झाड मुनान सावन मरता. आनी हांगोर म्हणटा जेजू आपणाच्या शिसांक सांगता देवाचेर भावार्थ दवर म्हणटा. देवाचेर भावार्थ दवर. देवाचेर भावार्थ आमी धरता काय ते देवान उतर सांगला पळय तशें घडटलें म्हणून आमकां विश्वास आसा. कितें देवाक करूंक जायना तें सांग म्हाका भयणान. कितें देव करूंक शकना ह्या संवसारान तें सांग. तेन्ना आमी म्हणूंक शकता ना देवा लागीं हें जावचें ना.
उतरान तर स्वर्गार रोचलो वो स्वर्ग आनी संवसार देवान तो रोचलो नाल्यार तीच पदवी आमच्या तोंडान घातलेली आसा आनी देव म्हणटा भावार्थान तुजें तोंड ओपन कर भावार्थान तुजें तोंड ओपन कर ह्या संवसाराच्या तोंडान बरी शापोतां सांगतात शापोतां सांगपाक तोंड बरें ओपन जाता देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तेन्ना कुय 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 तेन्ना नेट खंय वयता तुजो त्या देवसाराशीन उलयताय तेन्ना कुय 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 करून उलयतले काय ताका हुकूम घालतले हुकूम भाव भयणांनो जेजू शिकयता तशेंच आमी जेवपाक जाय जेजू पिसो जातालो जेन्ना दुयेंस तो पळयतालो तेन्ना तो पिसो जातालो कित्याक पातका उदेशी दुयेंस येयला म्हणून जेजू खबर आसली आनी दुयेंस पयल्या उपरांत तो पिसवतालो आनी तेका लागून तो रागान हुकूम घालतालो त्या आल्झिराच्या झाडाक पासून ताणें सोडूंक ना तो म्हणटा आपणें तुका रोचलें पानां तर त्या झाडार आहा तुवें म्हाका फळ दिवपाक जाय तुवें म्हाका फटयलय मोर मुळांसान मोर तोच म्हणटा तोच भावार घे आनी तूंय उलय काळजान दुबाव धरिनाका कित्याक म्हणटा भाव भयणांनो दुबाव आमचो आंगोर तो तुज्या दुबाव आहा देवाचें उतर म्हणटा जेम्स 1:6-7 तुज्या मागणे आसा दोरयांची लारां आनी तुका कांय फावो जावचें ना क्लियर कट दुबाव धरून तर मागणें केलाय देव क्लियरली सांगता जेम्स 1:6-7 तुका कांय मेळचें ना देवाक मागीर आनी शिणो नाका देव म्हणटा पळय तशेंच चलपाक जाय जेजून तर आमकां वाट दाखयल्या तशीच चलपाक जाय आपूण म्हणटा तें जातलें म्हूण भावार दवरून ह्या दोंगराक म्हणटा हांगसरलो ऊट आनी दोरयांत वचोन वच तें ताचे सोवें घोडटलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता जेजू सांगता तूं म्हणटाय तें तुका मेवतलें सिंपल उतरांनी तूं हुकूम घालताय तशेंच घडोवन येतलें तुवें तर सांगलें ह्या प्रॉब्लमाक ह्या दुयेंसाक उठ आनी वच आनी दोरयान पड तें दुयेंस वयतलें आनी दोरयान पडटलें कित्याक तें जावन आसा देवाचें उतर आनी हो पवित्र आत्मो तुज्या भितर आसा तो पळयतलो की हें उतर तूं उलयलाय तें कशें घडोवन येतलें पळयता पूण देव कितें म्हणटा भावार धरून भावा भयणांनो कायदो तो आयज आमी शिकता भावार जावन आसा एक सुमृत कायदो भावार धरून म्हणटा तुवें पयल्या भावार धरूंक जाय तूं म्हणटाय पळय तें घडोवन येतलें आनी तशेंच घडटलें तुवें मुटलें आनी मागीर अशें हात धरले नाजाल्यार तें कांय जावचें ना कांय जावचें ना आमची कोरीन सिस्टर एक व्हडली लढाई 1-2 वर्सां झगडली ती आतां 2 वर्सां झगडले म्हणून भिवपाची गरज ना कित्याक भिवंक जाय तूं देवाच्या उतराचेर तशेंच राव जालें आपणाक बरें दिसलां न्हू डेली सयतानाक तेंच सांग अरे तूं कित्याक हें करताय आपूण सारकी बरी आहा म्हाज्या पोटान कांयच जायना म्हाजी तकली दुखना म्हाजे हात दुखना म्हाजे पांय दुखना म्हाका ना कॅन्सर तो तुका सांगूंक सोदता ती उतरां उलयनाका तूं ओपरेत उतरां उलय तेका आयको येवनी तूं देवाच्या गायांनी बरें जालें म्हणून तेका आयको येवनी आनी तो म्हणटलो ह्या घरांत म्हाका अधिकार ना हांव वयता आतां तूं फोट उलयनाय दुखता पूण तूं फोट उलयनाय तूं तुजो भावार तूं चारता नाजाल्यार तुमी म्हणा कितें म्हाका हो ब्रदर फोट उलोवंक शिकयता फोट उलयनाय तूं
तूं आपणाचो भावार्थ उच्चारता आनी म्हणटाय हांव बरी जाली, म्हाका कांय जायना, आनी सैतान तें उतर आयकता. अरे हेज्या आंगान दूख घाल्ली, हें कितें उलयता? ते आपणाच्या भावार्थ उलयता. भावार्थ धरून तूं कितें उलयता तें घडोवन येतलें म्हणून जेजू सांगता. हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, खरेंच. फोट उलयना म्हणटा आपूण तुमचेशी, घडोवन येतलें. भावार्थ धरून उलय. आनी ताका लागून आमी जाणा जावपाक जाय, भावार्थ जावन आसा एक समृद्ध, एक कायदो, त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलोंक जाय. भावा भयणां, कायदो धरून तर आमी चल्ले नाल्यार कांय तुणें जावचें ना आमकां. कित्याक देवाक जाय आमी बरे भाशेन जियेलेली, बरे कुडीन बरी आसलेली, स्ट्रॉंग आसलेली देवाक जाय. सीख म्हणून ताका ह्या संवसारान जियेलेली नाका. पूण प्रॉब्लम खंय जाता? आमच्या तोंडान दोनूय उलयता. देवाचें उतरूय उलयता आनी म्हाज्या आंगान कितें घडटा तें उलयता. देवाचें उतर उलयलें, बी ओपली, आनी सैतानान सांगलां पळय तें उलयलें, आनी मागीर तूं पळयताय की तुजी बी तुवें ती रोयलेली ती तुजी बी कवर जाता. ये वाच. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगळ्या जिन्साचो पिड्यार रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. बाब भयणां, पदवी दिल्या आमकां. होय, देवाचें उतर सांगता. आमी कितें चिंता? आमकां पदवी दिवंक ना. त्या 12 शिसांकूच दिल्ली. हो बायबल फकत 12 शिसांक बरयलेलो ना भावा भयणांनो. हो बायबल आमकां बरयलेलो आसा. आमी जावन आसा ते 12 शीस, आनी हे 12 शीस आयच्या दिसाचे आमी जावन आसा. आमी सगळीं जाणां. आनी देवान हो अधिकार आमकां दिल्लो आसा. मेळ्या आत्म्यांक भायर काडपाक देवान सगळ्यांक अधिकार दिल्लो आसा. आमी सोत मानता, सोत मानताय नाल्यार वस. आनी कोणेन सांगला, अरे हात धरशी नाल्यार तो आत्मो तुजेर येतलो, हा तसली आनी पिशापणां करिनाकाय. तेंची आयकपाची गरज ना. तो मनीस सांगला तो देव न्हू. हे सांगला ते देवान, जेजून. हे तुका कितें सांगला ते जेजून सांगला. ते सांगला ते तुका जेजून सांगोंक ना. तो मनीस आपूण भिरांतीन आसा आनी तीच भिरांत तो तुजेर घालता. आनी सिस्टर कोरीन हेजेर आपूण सांगतली, तेकाय अशेंच सांगलेलें. हात धरपाचो ना, ते खूब उपास करूंक जाय आनी बरें मागणें करूंक जाय, दिमेर आसपाक जाय. कांय ना. देव सांगता आपणें देवान आपणाच्या 12 शिसांक आपयले आनी ताणें पदवी दिली मेळ्या आत्म्यांक भायर काडपाक आनी कोण दुयेंसा तेंचेर हात धरपाक आनी तांकां बरें करपाक. देवान पदवी दिल्या. अरे कोणाच्यो काना वयल्यो गजाली हेणेन सांगले ते मातशें आनीक गेले फुडें, तो आनी मातसो ताका पेट्रोल घालता, फुडें वयता, तो आनीक कितें घालता, डिझल घालता, आनीक फुडें वयता, आनीक कोण कितें घालता, आनी लास्टाक आमी कोणूच. ओके, म्हणटकच हांव कितें म्हणटा, देवान आमकां अधिकार दिला. कोणेन लोकांक सांगलेलें भावा भयणांनो आमी आयकपाची गरज ना. गरज ना भावा भयणांनो. फटिंगपणां लोक सांगता, देवाचे ते आड उलयतात आनी हांव नको कसली तांकां पदवी देवाच्या उतराचेर आड उलोवपाक तांकां दिल्या. हांव नको, तेतून म्हाका आनी घुसपाची गरज ना. पूण हांव तुका दाखयता देवाचें उतर, आनी देवाच्या उतरान ही आमकां पदवी दिल्ली आसा ह्या उतरा प्रमाणे. मॅथ्यू 10:1 देवान आमकां ही पदवी दिल्ली आसा. प्रेज गॉड. सिस्टर वास. जेजून 12 जाणां एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिड्यार रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. आतां आमी पळयला मातायाच्या हितून, आतां लुकानूय आमी पळयला तोच देवान अधिकार
सगळ्यांक दिल्लो आसा. हे जेजून दिलो. आता जेजून दिल्लो कोण काढून घेता आनी आतां जेजून कोण व्हडले जाल्ले ते हांव नको, सोडून घालुया ते आमी. हे वाच सिस्टर. पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. कांयचे तुमकां वायट जावचें ना. जेजू म्हणटा आपणेन तुमकां पदवी दिल्या. दुस्मानाचे सगळी पदवी पांयां तळाक मोस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दिला. भाव भयणांनो, पांयां पोंदाक मोस्तूंक. Praise God. Thank you, Jesus. आनी आमी कितें करता? आमी भियेता भाव भयणांनो. अरे जेजून सांगला, आमच्या देवान सांगला, सोरवंडारान आमच्या सांगला, कित्याक आमी भियेता? कित्याक आमी भियेल्या भाव भयणांनो? गरज आसा भिवपाची? No. कित्याक भिवंक जाय? देवाच्या नांवान वच आनी उबो राव. आनी आमकां अशें खूब टायम घडला. आनी एक दीस हांव एकटोच गेलो थंयसर म्हाका अशें घडलें. आनी मागीर सिस्टर शर्मिला धांवन येयली आनी मागीर सिस्टर शर्मिलानूय हेल्प केलें. पूण आमी भियेना. जेजून तर सांगला तेच्या उतराचेर आमकां भावार्थ आसा आनी त्या भावार्था वरवीं आमी फुडें वयतले. कित्याक भिवपाक जाय? Amen. म्हाज्या जेजून सांगला जाल्यार म्हाका कित्याक भिवपाक जाय? म्हाका विश्वास ना म्हाज्या जेजूचेर. जेजूचे उतर तर म्हाका सांगता आनी कसली तेज्याहून व्हरती पदवी आसा. जेजून आनी व्हरती पदवी आनी खंयचीच ना भावा भयणांनो. जेजू म्हणजे निमणी पदवी. कित्याक बापान ताका दिल्ली आसा ती पदवी तो काडटा आमकां दिता. तेज्याहून आनी पदवी कोण दिवंक शकना. कित्याक बापान काडली, ताका दिली, तेणें काडली आनी आमकां दिली. Praise Jesus. इतको तेणें आमचो मोग केलो. प्रेज गॉड. ताका लागून भियेनाकान भावा भयणांनो. कोणें सांगलें म्हणून तेंच्या आयकपाची गरज ना. प्रेज गॉड. सिस्टर Praise हें God. वाच. ह्या पासत तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण बावाट धरात आनी तें तुमचेंच जातलें म्हूण हांव तुमकां सांगतां. भाव भयणांनो, आमी चुकता ना जाल्यार ह्या स्क्रिप्चराचेर आमी चुकता. ह्या स्क्रिप्चराचेर भाव भयणांनी आमी चुकता ना जाल्यार हो स्क्रिप्चर आमचो चुकता. कित्याक आमी चिंता हांवें मागलां पूण हांव भावार्थ धरिना त्या मागण्याचेर. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? जे मागलाय ते तुका मेळोलें म्हणून विश्वास कर. आमी कितें करता? आमी पयले मेळोनी म्हणटा, मागीर हांव विश्वास धरतलो. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी करिना, नाजाल्यार देवाची सुमरूत आमी पाळिना आनी कांय आमकां मेळचें ना. जायतीं जाणांक ही देवाची पेकोणी मेळना ह्या उतराक लागून. हें उतर तुज्या भितर रिगोंक ना. तुवें पळोवपाक जाय तूं उलयलां तें ऑलरेडी घडलें म्हणून तुवें पळोवपाक जाय. ज्या दिसा तूं तें घडलें म्हणून पळयतलोय तेन्ना तें तुका मेळटलें भावा भयणांनो, ही गॅरंटी. आमी खंय तरी चुकता आनी ह्या उतराचेर आमी आमचो फोकस घालपाक जाय. जे मागलां म्हाका मेळोलें म्हणून हांवें विश्वास धरूंक जाय. ऑलरेडी मेळोलें, हांवें मागलां आनी देवान तर म्हटलां तशेंच म्हाजेशीन घडोवन येतलें. आतां म्हाका सजमना, म्हाका देवाच्या उतराचेर विश्वास ना काय म्हाजेरूच म्हाका विश्वास ना. दोन जाग्यांचेर खंय आमचो प्रॉब्लेम जावंक शकता. म्हाका विश्वास ना, हांव कितें उलयता पळय तेजो,
एक तर जाल्यार दुसरें देवाच्या उतराचेर म्हाका विश्वास ना. आनी जाय त्या टायम भाव भयणांनो आमी म्हणटा आमकां विश्वास आसा, पूण हो विश्वास हो संवसाराचो जावन आसा. आमी कितें पळयता तेजेर आमी विश्वास दवरतले. ताका लागून आयच्यान हें उगडास दवरा, ज्या दिसा तुवें मागले त्या दिसा तें तुका मेळवलें म्हणून तुवें विश्वास दवरपाक जाय. Amen. मेळवलें तुका ऑलरेडी, तुज्या फिजिकलान येवंक ना, पूण तें तुका मेळवलें. ज्या दिसा तुवें मागणें केलां त्या दिसा देवान तुजें मागणें आयकलां भाव भयणांनो. पूण तूं तर विश्वास करिनाय, नाजाल्यार तुज्या हातीन तें येवचें ना. देवसार तुज्या हातींतलें काडून व्हरतलो, तुज्या टिफीन खातलो आनी तुका उपाशी दवरतलो. तुज्या हातीन येयलें जेवण आनी देवसारान खाल्लें आनी तुका उपाशी दवरलो. कित्याक तुवें ताका अधिकार दिले. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. आणि प्रार्थना करतना भावार्थान तुम्ही मागशात तितलें तुम्ही घेतल्यात. देवाचे उतार म्हणटा प्रार्थना करतात, भावार्थान तुम्ही मागतात तितले तुमकां मेळटले. भावार्थान तुम्ही मागात तितले तुका मेळटले म्हणून देव सांगता. प्रॉब्लेम खंय? कित्याक आमी देवाच्या उतराचेर विश्वास धरिना? कित्याक आमी फकत आमचे दोळ्यांनी जे पळयता तेजेर आमी विश्वास दवरता? खरेंच तांचेर भावात तेवतात ते दूर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण तांकां सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. भाव भयणांनो, तुका तो साश्णीक जिवीत दवरपाक जाय नाल्यार परत तुका भावार्थ जाय. परत तुका भावार्थ जाव. तुवें विश्वासान भावार्थ धरूंक जाव की जेजू ह्या संवसारान आमकां लागून येयलो आनी त्या खुर्सार मेलो. देवान ह्या संवसाराचो इतको मोग केलो की तेणेन आपणाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक आमी तेच्या कडल्यान पयस जावपा खातीर न्हय, पूण देवा लागीं येवपाक. साश्णीक जिवीत मेळच्या खातीर, साश्णीक जिवीत आमकां भावार्था उदेशी मेळटा. जेजूच्या उतराचेर आमी विश्वास करता. जेन्ना आमी म्हणटा देवा तूं म्हाज्या खातीर ह्या संवसारान येयलोय, म्हाज्या पातोक तूं घेवन गेलोय, म्हाज्या शिराक तूं घेवन गेलोय आनी तुवें म्हाका देवा कोडे एक केलोय, तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. साश्णीक जिवीत पासून भाव भयणांनो तुका विश्वास दवरताय तेन्ना मेळटा. भावार्थ दवरताय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. भावार्थ म्हणजे एक समृद्ध भावार्थ जावन आसा, एक समृद्ध भावार्थ जावन आसा एक कायदो. आनी त्या कायद्या प्रमाणे आमी चलपाक जाय. त्या कायद्या प्रमाणे त्या देवाच्या उतराचेर आमी विश्वास धरूंक जाय. तेन्ना तुका मेळवलें म्हणून आनी तुका साश्णीक जिवीत तुका फुकट देणें जावन आसा. फुकट देणें आनी कितके इजी केला तें पळय भावा भयणांनो. फकत विश्वास दवर, तें तुका मेळवलें. कितको आनी मोगाळ देव आमचो जावंक शकता. Thank you, Jesus. फकत आमी विश्वासूच धरूंक जाय. धाकटुलो आमचो भावार्थ जावं भावा भयणांनो. जेजून आमच्या खातीर कितें केलां, इतकोच आमचो चिमटी इतको भावार्थ आमचो चिमटी इतको तर भावार्थ आसा. जेजू आमच्या खातीर मेलो म्हणून, नाजाल्यार सगळें आमकां जाय तें फावो जाता. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. आणि जी कोण जिवी आसात आणि म्हजेर भावार्थ दवरतात ती सासनाक मोरचिनात. हो भावार्थ आसा मू तुमकां? परत पळया भावा भयणांनो, हो भावार्थ जावन आसा एक समृद्ध. म्हजेर भावार्थ दवरता ती सासनाक मोरचिनान. भावार्थ धरूंक जाय जेजूचेर.
शासनाच्या शासनान तो आमकां लागून मेलो आनी शासनाच्या शासनान तो आमच्या बरी आसा. मेलो तो बरें आहा, आमच्या खातीर मेलो तो बरें आहा, पूण शासनाच्या शासनाक आमच्या बरी तो आसा. सोडिना, आमच्या फाटल्यान धांवत आसा आनी आमी तेच्या फुडें धांवत आसा तेच्या कडल्यान पयस. रेस लागल्या, चोर आनी पुलीस. चोर धांवता फुडें, पुलीस धांवता तेच्या फाटल्यान. पूण हो चोर धांवता आपणाची पातकां लिपोवपाक आनी पुलीस धांवता ताका धरपाक आनी सोंतपण दाखोवपाक. आनी हो देव जावन आसा आमचो बरो गुंवडी, तो आमच्या फाटल्यान धांवता भावा भयणांनो. यो आपणा लागीं यो, म्हाजी कुरपा आसा तुजेर, यो. विश्वास दवरुया भावा भयणांनो. आमचो आनी कोण मोग करूंक शकना जितको आमचो देवान केलो. बापान, पुतान आनी पवित्र आत्म्यान कोणूच करूंक शकना. इतको मोग आमकां तो दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सिस्टर वास. Jonina, you're muted. सिस्टर जोनिना वास. म्हाका शक्ती दिता त्या जेजू वरवीं हांव कितेंय करूंक शकता. भावा भयणांनो, शक्ती तुजी न्हू, शक्ती तुजी न्हू, शक्ती तुका देव दिता आनी ते शक्तीन तूं सगळें करूंक शकता. भावार्थ उदेशी ह्या जेजूचेर भावार्थ दवरल्या शक्ती तुका फुकट देणे. भावा भयणांनो, सगळें फुकट देणे. घाम गळोवपाचो क्रिस्तांवांक कसलीच गरज ना आनी आमी आपले गळयत हा घाम. फुगार जाता, दिमेर रावता, मुठी मारता जमनीर. देवा दी म्हाका, दी म्हाका, दी म्हाका. धाकटी भुरगीं चॉकलेट मागनात. केन्ना पयल्या धाकटे भुरगीं चॉकलेट मागतात पळय तेन्ना आपणाच्या माय कडेन दी दी दी, नाजाल्यार हांव फोडून उडयतलें. तोय आमी देवाक करता, दी दी दी. अरे तो म्हणटा दिला भावा तुका, सगळें दिला. विश्वास कित्याक करिना? हांवें तुका सगळें दिला. ज्या दिसा तूं ह्या संवसारान येयला ते तुका जाय पळय, ते शासनाक जाय पळय ते हांवें तुका दिला. देवाचें उतर नको म्हणून आमी शेणल्या भावा भयणांनो. देवाची समृत आमी नको म्हणून आमी शेणल्या. तेका लागून हें देवाचें उतर जावन आसा आमचें खरें खाण. हे देवाचें उतर जितकें आमच्या पोटान आमी घालता, आमच्या आत्म्याक आनी आमच्या जिवीत मोनान आमी जितके देवाच्या उतरान आमी नवसरणी करता तेन्ना आमी पळयता देवाच्या बरोबर. ताकतूय देवाची, पदवी देवाची. तुका कितें करूंक जाय? फकत ती घेवपाक जाय, तोंडांतल्यान उच्चारपाक जाय. ते त्रास जाता नाजाल्यार तेकाय आनीक कोण सांगया तोंडांतल्यान उलोवपाक. उलोवंक जाय न्हू भावा भयणांनो. इतकें सोंपें केलां, तेज्याहून आनीक सोंपें करूंक शकना देव. पवित्र आत्माय आपणाचो दिलो. तोंड ओपन करूंक जाय, देवाचें उतर उलोवंक जाय. आनी एक आमी जाणा जावन घेवंक जाय भावा भयणांनो, 90% आमचे लायफान जे प्रॉब्लम आसा ते आमच्या उतरान लागला. ह्या जिबेर कंट्रोल करपाक आमी शिकोया. ही जीब सोरपाची कशी करची न्हू, करून ही भायर सरता पळय ती सोरपाक पयल्या जीब अशी अशी हालयता. चड हालोवपाची गरज ना. देव म्हणटा तुजे वय वय आसोनी आनी ना ना आसोनी तेजे वयर येता ते सैतानाचे. जिबेर तर कंट्रोल दवरलो हांव गॅरंटी दिता. हांव म्हणजे देवाच्या उतराक लागून गॅरंटी दिता. हांव गॅरंटर न्हू, देवाचे उतर गॅरंटी दिता. देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं उतर तुज्या तोंडांतले भायर काडले 90%
तुज्या लायफान जे प्रॉब्लेम आसा ते कोबार 90% 90% तुज्या लायफान प्रॉब्लेम आहा ते कोबार आनी 10% हे प्रॉब्लेम आमच्या लायफान आसतले. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. हांवें बावाट दवरला देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें मेळटा. तेच बावाटाचें मोल आमकांय आसा देखून बावाट धरून आमी उलयता. भाव भयणानो, देवाचो आत्मो, वी हॅव द सेम स्पिरीट ऑफ फेथ. देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा आनी जेजूचेर आमी विश्वास पवित्र आत्म्यान धरूंक शकता. ताका लागून ज्या दिसा आमी देवाचेर विश्वास दवरता त्या दिसा आमचेर पवित्र आत्मा येता आनी हो पवित्र आत्मो तुका उत्साहयता. तूं म्हणटाय विश्वास दवरलाय आनी तूं देवाचे उतर उलयलय. आतां विश्वास दवर आनी तूं देवाचे उतर उलयत राव. देव उतर उलयलो विश्वासा उदेशी आनी तशेंच घडोवन येयलें. तेणें म्हटलें उजवाड जावनी आनी उजवाड जालो आनी तूंय म्हणटले तेच तुज्या तोंडान देवान पदवी घातलेली आहा तशेंच घडोवन येतलें. हेचेर आमचो पावर आसा. आमी चिंतपाक जाय भावा भयणानू. आमची जीब म्हणजे आमचें तोंड म्हणजे एकदम व्हरते पावर हावस. आंगुल्ल्यान भायर सरता तुजो पावर. पवित्र आत्मो भितर आसा, आंगुल्ल्यान पावर भायर सरता. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना देवाचें तूं उतर उलयतलें उत्सोरियां तूं पळयतलें. उत्सोरियां पळयतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. बावाटा विशीं अशेंच घडटा. कोरण्यो ना जाल्यार बावात मेळो जाता. घडये कोण म्हणत थोड्यान आमच्या भावा भयणीक बावाट आसा. दुसऱ्यो बऱ्यो कोरण्यो करतात. हाचे विशीं कितें सांगचें? बऱ्यो कोरण्यो करिनात तसल्या मनशांक खरेंच बावाट आसा म्हूण दाखोवशी तूं म्हाका? हांव जाल्यार बऱ्यो कोरण्यो करून म्हाका बावाट आसा म्हूण दाखयता. देव एकूच म्हूण तुमी सोत मानताय मूं? बरें करताय. देंवचारूय तशेंच सोत मानता आनी भिरांतीन कडकडटा. आरे देशान्या कोरण्या विणे भावात मेल्लो जाता म्हूण तुका दाखोवं. आमच्या बापा आब्रामान वेदीचेर आपल्या पुताक इसाकाक संपूर्ण दिलो तेन्ना कोणाक लागून ताका देवान आपणा मानवलोलो करूंक ना? हे भाशेन तांचे कोरण्यो वांगडा तांचो बावाट वावुरतालो आनी तेच कोरण्या वरवीं तांचो बावाट संपादनेक पावलो. हें लक्षांत घे. अशें हे पवित्र पुस्तकांतलें उतर घडून आयलें. आब्रामान देवाचेर बावाट दवरलो आनी ह्या भावाटाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो आनी देवान ताका आपलो इश्ट म्हणलो. म्हणटच भावाट पासोतूच न्हय पूण कोरण्या पासत मनशाक देव आपणाक मानवलोलो करता म्हूण तुमी पळयतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणानो, आमी पळयता देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें. देवाचें उतर म्हणटा भावार्थ आसा. भावार्थान तूं उलयलय पूण उलयलाय तें तूं तो चल्लो नाय नाजाल्यार तुजो भावार्थ मेलोलो.
अब्राहमाक देवान सांगले एकलोच पूत तुजो तेका वस आनी आल्तारार तेजी बोळी चोडय. आनी अब्राहम एकलोच पूस 100 वर्सांचेर तेका जाल्लो. देवान सांगला म्हणून त्या भुरग्याक घेता आनी वयता आनी आपणाचो चाकू काडटा तेका आतां मारपाक. तेन्ना एक आंच बोडवो येता आनी म्हणटा आनी अब्राहम देवान तुजो भावार्थ पळयला, तुका बोळी दिवपाची गरज ना. आनी थंयसर तेका एक मेंढरो मेवता आनी त्या मेंढराची तो बोळी चोडयता. भावार्थ भावा भयणानो, भावार्थ कामा शिवाय जावचो ना. अब्राहमान भावार्थ धरलो ह्या फातरा वयल्यान देवाक म्हाका संसद दिवपाची पदवी आसा. आनी त्या भावार्थाक लागून तो गेलो आपणाच्या चेड्याक आयझॅकाक घेवन आनी बोळी चोडोवपाक तो तयार जालो. भावार्थ तर तुका आसा, तुजें कामूय आसपाक जाय. तुवें तर म्हटल्यार जेजूच्या गायांनी हांव बरो जाला, नाजाल्यार तुवें चलोनूय दाखोवंक जाय. हांवें म्हटलें की जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो आनी हांव खाटीर न्हिदोन रावलो, नाजाल्यार हांव म्हाज्या तोंडांतल्यान फोट उलयलो. अब्राहमाक भावार्थ दाखयला तो भावार्थ दाखोवंक जाय. उलयलोय तें करून दाखय. हो जावन आसा कायदो भावा भयणानो. आनी ह्या कायद्या प्रमाणे आमी जियोवपाक जाय. तेका लागून भावार्थ जावन आसा एक समृद्ध. हो आयचो आमचो टॉपीक भावार्थ जावन आसा एक समृद्ध. इट्स अ लॉ. त्या कायद्या भायर चलशी देवा कडल्यान तुका कांय मेळचें ना. कित्याक कायदो तो. हेल्मेट घालून गेलोय तुका तालाव दिवंक शकना तो. हेल्मेट घालिनासतना गेलोय तुका तालाव मेवतलो. कित्याक कायदो आहलो तो कायदो तुवें मोडलो. पूण देवान म्हटल्यार कायद्या प्रमाणे तूं चडशी, कायद्या प्रमाणे काम करून दाखयशी, नाजाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेवतलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. शेवटाक पर्यंत थीर रावती तांकां देव थारोन दितलो. भाव भयणानो, आतां आमी मागणें केलां, पूण आमकां थार जायना. आमकां एकदां कशें तें घडोवन येवपाकूच जाय. म्हणजे तुवें देवाच्या उतराचेर विश्वास धरूंक जाय. घडोवन येतेलें देवाचें उतर. शेवटेक पर्यंत थीर राव, तेन्ना देव थारोन दितलो. देव थारोन दितलोच तुका. तेजें उतर दे. थीर रावची गरज आसा. मागले आतां बी ओपले, तुवें शेतान गेलोय आनी बी ओपले, दुसऱ्या दिसा कोयती घेवन वयताय कातोरपाक. दुसऱ्या दिसा कोयती घेवन वयताय कातोरपाक. 3 म्हयन्यांनी पीक येता. 3 म्हयन्यांनी त्या पिकाक तूं रावंक शकता. 3 म्हयने तूं त्या पिकाक रावताय. अब्राहमाक देवान सांगले तुका एक भुरगो जातलो आनी तेज्या वरवीं तुका व्हडली संसद मेवतली. 25 वर्सांनी घडोवन येयलें. नोआक सांगले बोट बांद आनी मागीर आपूण पावस धाडटलो आनी सगळ्याक बुडटी येतली. 120 वर्सांनी बुडटी येयली. जोसेफाक सांगले तूं एक व्हडलो मनीस जातलो. 30 या 35 वर्सांनी ते घडोवन येयले. आमकां जाय फास्ट फूड. 2 मिनिट्स हांगर उलयले, हांगर जाले. 2 मिनिट्स पासून नूडल्स जायना. 10 मिनटां लागता तांकां. 2 मिनिट्स म्हणून बरयलेल्या. 2 मिनिट्स नूडल्स, मसाला, चिकन. पूण 2 मिनटांनी नूडल्स जायना ते. त्या नूडल्सांकूय 10 मिनटां लागता. ती पासून तेजेर बरयलेली फोट जावन आसा. फास्ट फूड खावपाक आमी येयल्यान भावा भयणानो. अलंकारा कडेन मेवता. इश्ट करीन अलंकारा कडेन मेवता फास्ट फूड. म्हाका नाका ते.
मागीर रातचे सुणे भोंवतात थंयसर आणयो लिवपाक. भाव भयणांनो, फास्ट फूड न्हू ते. देवाच्या उतराचेर विश्वास दवरताय त्या प्रमाणे तुका मेवतले. Amen. आतां हांव फाटल्या दिसांनी एक 15-20 दीस म्हाका स्कीन इन्फेक्शन जालें. आयज सांगता कित्याक आतां ते बॅटल हांव ऑलरेडी जिखलो. 20 दीस Praise God. म्हाजें अशें आंग खरपितालें की एक सेकंड म्हाका रावंक जायनासलो, खरपूंक जाय आसलें. पूण हांव कामाक डेली वयतालो आनी ऑफिसान गेल्या उपरांत खरपूंक मेळना न्हू. ऑफिसान गेल्या उपरांत खरपूंक मेळना जाल्यार हो आनी उंचल्लो माकोड येयला काय म्हणटले, खरपीत हा. ऑफिसान हांव ओग्गी बसतालो आनी हांव देवाक म्हणटालो म्हाजें आंग खजिना. आनी खऱ्यांनीच खजून आसलें. पूण घरा येयल्या उपरांत म्हाका रावंक जायनासलें, हांव तें खरपीत रावतालो. आनी म्हाजी बायल म्हणटाली, ना खरपुपाचें ना, अशें करताली म्हाका, खरपूंक दिनासली. 15-20 दीस हांव तें झूज झगडलो, पूण भियोंक ना. कित्याक देवाच्या तोंडांतल्यान उच्चारलें, म्हाका बरेपण मेवलें. तोंडांतल्यान उतरां भायर काडूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना. फकत एक दीस हांवें देवीक सांगलें. तें बी ताका कित्याक सांगलें, तें झूज एक झगडटा ताका एक विश्वास दिवपाक हांवें तें ताका सांगलें. नाजाल्यार हांवें कोणाकूच सांगूंक ना. सिस्टर कोरिनाक पासून सांगूंक ना. सिस्टर कोरीन म्हाका तें म्हणटा, तूं बरें मरे म्हाका सांगूंक ना. सैतानाक आमी कित्याक चार्ज दिवया सांगून? Why magnify the devil? ह्यो कित्याक आमी सैतानाच्यो मांडण्यो आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारपाची गरज आसा? गरज ना, म्हणून सांगूंक ना. असो न्हू हांव तेजो मोग करिना, हांव कोत्ता तेजो मोग, पूण म्हाका गरज ना हे वायट पळय तें म्हाज्या तोंडांतल्यान उलोवपाक. आनी देव तेंच आमकां सांगता, राव, थीर राव, आनी तें घडोवन येतलें. घडोवन येतलें ही गॅरंटी भावा भयणानो. 101% घडोवन येतलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. Praise God. Hallelujah. देवान अब्रामाक बासावणी केली तेन्ना आपणावून व्हड कोण ना देखून खरेंच हांव तुका सुबा आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी सोसोत इस्पा भायर वाडयतलो. अशें म्हणून ताणें आपणाचेच नांवान सोपूत घेतलो. अब्राम सोंसणीकायेन थीर जालो आनी अशें देवान बासायल्लें तें ताका मेळ्ळें. आमेन. प्रेज गॉड. देव हांगर कितें म्हणटा, देवान एक प्रॉमिस केली अब्राहमाक. आनी देवान प्रॉमिस कितें केली आनी तेच्याहून वयर आनीक कोण नासलो म्हणून तेणें आपणाचेरूच देवान तो हें केलें, हिस्सो कितें म्हणटात सिस्टर कोंकणी? What brother? देवान अब्राहमाक बासावणी प्रॉमिस केली आनी ती तेच्याहून देवाहून व्हरतो आनी कोण नासलो म्हणून आपणाचोच सोपूत तेणें घेतलो. आपणाचोच सोपूत घेतलो. कित्याक देवाहून व्हरतो आनी कोण नासलो म्हणटच आपणाचोच सोपूत घेवन तेणें अब्राहमाक सांगलें की सगळीं बेसांवां म्हाजी तुजेर आसा. आनी अब्राहम जे देवान सांगलेले त्या उतराचेर तो खरो रावलो. आनी देवान अब्राहम तेज्या उतराचेर रावलो आनी एकदम शांतीपणान रावलो आनी तशेंच घडोवन येयलें. भावा भयणांनो, देवान तर आमकां सांगलां तशेंच घडटलें. आनी दुबाव दवरपाची गरज ना भावा भयणांनो, कांयच दुबाव दवरपाची गरज ना. देवाचें एक आनी एक उतर घडोवन येतलें भावा भयणांनो. आनी हांगर हांव ही बायबल क्लास
आनी हो आमचो टॉपीक आयज आमी कवर करता. पूण भावा भयणांनो, देवान उलयला तेजेर विश्वास दवरपाची गरज आसा. ताका लागून देवाचें उतर आमी शिकपाक जाय, डेली शिकपाक जाय आनी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय आनी भावार्था उद्देशी आमी जियोंक जाय. जशें आमी भावार्था उद्देशी आमी जियेता आमी पळयतले आमच्या लायफान तशेंच घडोवन येता. येथिलीन बॅटल खूब येतिलीन आमच्या लायफान. बॅटलान भिवपाची गरज ना. कितके दीस त्रास जाले म्हाका? 20 दीस त्रास जाले. पूण 20 दिसा वयर ताका आनीक ताकद नासली. कित्याक देवाची उतराचे वार तेजेर डेली चालूच आसलो. ते झाड कातरत वचत आसले, गेले गेले कातरले आनी मुळान सान मागीर नितळ जाले. कितके दीस पदवी आहा देवसाराक आमचेर. तोंडांतल्यान तर आमी सारकी उतरां भायर काडली, नाल्यार पदवी ताका आमचेर कांय ना भावा भयणांनो. कित्याक जेजूच्या रुपान आमी आसा, जेजूच्या इमाजेन आमी आसा Amen. आनी जेजूची पदवी आमच्या तोंडान आसा. एक तोरसाद दोशी सायडीनी ताका दार आसा. ते सायडीनूय कातरता आनी हे सायडीनूय कातरान वता. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. कोणाक टेस्टिमनी जावन कितें म्हणपाचें आसा? प्रेज गॉड. येस पप्पा, हांव दिता म्हाजी टेस्टिमनी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सगळ्या भयणी खातीर, स्पेशल कॉरिन सिस्टरा खातीर हांव म्हाजी टेस्टिमनी दिता. प्रेज गॉड. हांगासर आमच्या ह्या वाड्यान चिकन फॉक्स जाल्ले आमचे नेबराक. सो एका लागून सगळीं म्हणूंक लागली इन्फेक्शन एकामेकाक येता. सो हांवें तें धरूंक ना, कित्याक देवाचें उतर हांव पाळटालें आनी हांव म्हणटालें आनी प्रे आनी वर्शीप करतालें म्हणून हांव तें धरून बसोंक ना. पण चिकन फॉक्स जालें म्हाज्या नेबराक. हांव ताका व्हरोन जेवण बिवण सगळें दितालें. हांवें कांयच तसलें मानून घेवंक ना, ताका लागून म्हाका येतलें म्हणून. सो म्हाजे चेडेक जालें चिकन फॉक्स आनी जालें ते म्हाजे नेबराक जालें तेन्ना सगळें आख्खे आंगाक जाल्लें. पण जेन्ना म्हाज्या चेड्याक जालें, जोर येयलो आनी हांवें तेन्नाच त्या क्षणाक शिराप घातल्या त्या सिकनसाक आनी त्या रोगाक हांवें शिराप घातलें आनी म्हाका तेज्या शरिरान तेज्या आंगान फक्त 4-5 ते फोडे येयले. प्रेज गॉड म्हणटा देव इतलो बरो, इतलो मोगाचो. हांवें तो तोंडांतल्यान उच्चारले आनी हांवें जेन्ना कन्फेस केलें आनी ते तेजे शिराप घातले, ते तेन्नाच हांवें स्वत मानलें की ते मुळान सावन मेले. ते कितें येयला पळय फोड, तेका आख्ख्या शरिरान तेका 4 पेटा कडेन आनी फाटीक 4 येयले. प्रेज गॉड. आनी म्हाज्या नेबराक Praise God. कितले आख्खे आंग भरोसो तेज्या एक इल्लो जागो सोडूंक ना त्या बॉडीचेर. पण हांव देवाचे इतले आभारी मानता की 4 दिसांनी 4 दीस आख्खे काबार जाले, सगळे क्लीन आनी कांयच तेका चड येवंक ना. आनी कित्याक हांव देवाचे उतरा प्रमाणे रावतालें आनी हांव विश्वासान प्रे करतालें, तेन्नाच हिलींग म्हाज्या चेड्याचें जालें. प्रेज गॉड. आनी एक म्हाका धाकटुले म्हाजे पांयाक चिकन फॉक्स दिसले, पांयाक एकूच म्हाज्या पांयाक दिसले आनी ते बरो मोठो जालो. हांवें तेन्नाच म्हाका टॉयलेटीन गेले तेन्ना म्हाका दिसले आनी हांवें म्हणलें जेजू तुज्या नांवान हेका हांव श्राप घालता. तेजेर हात दवरलो आनी हांवें श्राप घातले. म्हाका जोर ना, म्हाका ते एकूच फुटकुळे ते एकूच येयल्लो, पण तेका हांवें मारून उडयलें आनी ते म्हाजेर अधिकार पावूंक ना, ते म्हाजेर अधिकार जावंक ना, ते येवकूच ना म्हाका चिकन पॉक्स. प्रेज गॉड. हालेलुया. ही व्हडली टेस्टिमनी. हे जाल्ले विकान हांव, पण म्हाका अशें दिसलें की हांव सांगू, कित्याक दुसऱ्यांकूय म्हाज्या भावार्थ येवनी देवाच्या उतरार कितले पावर आसा, कितले तेणे आमकां अधिकार दिला ह्या पृथ्वीचेर आनी आमकां ह्या सगळ्या जनावरांचेर सगळ्यांचेर अधिकार तेणे दिला. जेन्ना म्हाज्या तोंडांतल्यान हांव उलयता, म्हाज्या तोंडान पावर आसा, देवाच्या उतराचेर पावर आसा. ते म्हाका जेन्ना अंडरस्टँडिंग जाता, जेन्ना म्हाका कळोन येता, तेन्ना हांव ते अधिकार हांव उलयता तेन्ना ते जाता. प्रेज गॉड. आमकां समजणी घेवपाक खूब गरजेचे, खूब इम्पॉर्टंट की उतराचेर आमकां समजणी मेळोंक. पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक जाय की म्हाका भावार्थ दी, म्हाका विश्वास दी, म्हाजो विश्वास वाडय, देवाचे उतराचेर म्हाका समजणी दी, सोपे करून म्हाका शिकय. प्रेज गॉड. हांव आनी मानशी तशेंच आमी रोज प्रे करतात अर्द्या वरान, पवित्र आत्मा तूं आमकां शिकय, सोपे करून देवाचें उतर शिकय आनी आमचो विश्वास वाडय आनी तुजें कितें कार्य आसा आमच्या ह्या जिवितान जावनी. म्हणून आमी रोज एकामेकांक कॉल करतात आनी प्रे आनी आमी वर्शीप करता इन द स्पिरीट, टांगसान प्रे करता आमी रोज. प्रेज गॉड.
थँक यू जीजस. आय लव्ह यू जीजस. सिकनस हा कसलोच अधिकार ना. जीजस जीजस येयलो ह्या संवसारान तेका काही एक दुयेंस नसलेले. जर आमचे भितर जेजू आसा जाल्यार आमकांय सिकनसाक अधिकार ना. आम्ही दुयेंसाक हात लावू शकता पण ते दुयेंस आमच्या शरिरात येऊ शकना. जेन्ना माझो विश्वास घट आसा, माझो विश्वास वाडटा तेन्नाच ते सगळे कार्य जाता. भावार्थ आसूंक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आय लव्ह यू जीजस. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. व्हेरी गुड. Amen. व्हेरी गुड सिस्टर. Praise Jesus. आणि देवीन हे म्हाका सांगूंक ना तेणेन आनी हांवेंय तेजेर मागोंक ना आनी तेणेन म्हाका आयज पासून म्हाका सांगूंक ना. आयज म्हाका हो न्यूज म्हाका ते म्हाजी Praise Jesus. येस येस येस. म्हाका झगडोंक जाय आसलें, म्हाका शेअर करपाक नाका, पण म्हाकाय पळोवंक जाय आसलेलो म्हाजो भावार्थ, म्हाजो विश्वास म्हाका पळोवंक जाय आसलेलो म्हणून हांवें कोणाकूच शेअर करूंक ना. हांवें मानसीकूय शेअर करूंक ना. हांवें कोणाकूच शेअर करूंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. Hallelujah. 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 मानसी हा पप्पा. बोल बोल तुझा बोल किती लोकांना आणले येशूकडे बोल. मी माझी फ्रेंड, माझी बहीण, माझे मिस्टर, माझी मुलगी आणि Wow. आणखी कोण? आणि Praise Jesus. माझी friend फक्त म्हाका दिसता एका म्हयन्याक त्यांनी इतले जाणांक हाडले. प्रेज गॉड. हालेलुया. ऑल ग्लोरी टू गॉड. पप्पा मला प्रेज गॉड. Praise माझ्या God. बहिणीचा फोन आला होता. मी तिला वचन दिले होती ना पहिला, आणि तिला कळलं पण ते कसं बोलायचं. मी तिला सांगितलं असं असं बोलायचं म्हणून. तिची कंबर खूप दुखत होती आणि ती म्हटली प्रभू येशूच्या घायाने माझी कंबर दुखायची बंद झाली असं म्हटली. ती म्हणत राहिली आणि तिची कंबर दुखायची बंद झाली. नंतर मला ती फोन करून सांगते, दीदी जिजू किती चमत्कार करतो ग, माझं कंबर दुखायची बंद झाली असं म्हणते मला. आणि खूप असं हालेलुया. तिचं नाव Praise इतकं God. नाव घेत राहते. आणि त्या दिवशी ते दुकानामध्ये गेली होती तुझ्या मैत्रीण. हा दुकानामध्ये. हा त्या दिवशी माझी फ्रेंड आहे, तिच्या दुकानामध्ये गेली होती आणि गेली मी. आणि तिच्या सकाळपासून तिच्या दुकानमध्ये एकही कस्टमर नव्हता. जेव्हा मी गेली आणि माहित नाही कसं मला ते माझ्या मोबाईल मध्ये व्हॉइस होतं, मी तिला इशूचं ऐकायला दिलं. ते ऐकलं आणि तिला एकदम हे झालं, हिल सारखं माहित नाही, एकदम घाबरल्यासारखी झाली ती. आणि ती बोलली माझं एकही आज कस्टमर आला नाही दीदी अशी मला बोलली. आणि जसंही थोडंच मिनिट झालं होतं पाठोपाठ असं येत राहिली कस्टमर. मला बोलायला पण टाइम भेटला नाही तिच्याबरोबर, एवढं पाठोपाठ यायला लागली. आणि तिला इतकी खुशी झाली आणि ती माझा हात पकडून बोलायला लागली, जीजू 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 असं बोलायला लागली ती. मला खूप खुशी झाली. आणि आता पण ती बोलते आहे मी येणार आहे, पप्पाकडे मी प्रे करून घेणार. आणि त्या दिवशी मी कॉल केला होता काल तिला, मी येणार होतो खरं काही काम होतं म्हणून नाही आली. ती येणार आहे, मी आणि पप्पा तिच्यावर प्रे करणार. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज गॉड. आणि सिस्टर जोनिना तेंचो देवीचो एक ग्रुप हा आणि त्या ग्रुपार आयज तेज्या गोवान गॉस्पल आयज तेज्या गोवान वाजला. आणि Wow. आणि Praise Jesus. आणि सगळी ती मानसी वाचता, तेजे चेडू वाचता, मागीर देवी वाचता, देवीचे चेडू वाचता, मागीर आमचे रुशाली वाचता, गीता वाचता, सुचिता बहन वाचता. सगळी आपणाच्या वॉयसान ती वाचतान आणि ह्या ग्रुपान मेसेज घालता. जेन्ना तूं तुज्या तोंडांतल्यान देवाक परगडटाय तेन्ना देवाचें उतर तुज्या तोंडांतल्यान उलयताय तेन्ना देवाची पदवी तूं भायर सोडटा. Amen. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. आणि अशें म्हाका तेंचें पळोवपाक खूब बरें दिसता. आणि हांव काल सांगतालो कितक्याय जाणांनी वाजले आणि कितक्याय जाणांनी वॉयस मॅसेज घातली, काय परवा ना, वाजात आनी वाजात आणि तुमी सगळीं जाणां घालात मॅसेजी. हांव एका मनशाची ती मॅसेज आयकतालो आणि हांव आयकता. आयज तेज्या घोवान घातली, सकाळी फुडें हांवें आयकली आनी म्हाज्या बायलेकूय आयकोंक दिली. आयक म्हटलें, पळय म्हटलें, मानसीच्या घोवान आयज गॉस्पल वाजला. कितकें बरें दिसता. एका म्हयन्यान तेणेन 5 लोकांक जेजू कडेन हाडले. Amen. प्रेज गॉड. Good. हालेलुया. आणि आमी कितकी वर्सां जावन आसान भाव भयणानू, हिंदू भयण ती देवा जेजूचे उतर उलोवपाक. आनी एक सांगता आख्खे फामलीक, आख्खे आपणाचे फामलीक, मानसीच्या फामलीक, आपणाच्या फामलीक
मायचे सायडीन तेणें सगल्यांक सांगलें आपणें जेजूक स्विकारला म्हणून. सगल्यांक तेणें सांगलें आपणें आय जेजूक लव्ह यू स्विकारला जीसस. प्रेज गॉड हालेलुया. आणि तिची माय म्हणटा तेका तू सायबीन माय जावन आसा, तू सायबीन माय सारखी आसा. प्रेज गॉड. माझी मम्मी मला सायबीन बाई म्हणते. प्रेज गॉड. Praise पूण God. सांगूंक कितें सोदता हांव की ती तिची आई फोन केली नाल्यार आई कितें म्हणटा, तूं देवाचें करताय नाजाल्यार आपूण तुका मागीर फोन करता म्हणटा. म्हणजे ती पासून खोशी आसा ह्या देवाच्या उतरान. आणि सिस्टर जोनिना आतां ती हे मानसीक आतां 1 म्हयनो जातलो आमी जाणा, आनी एका म्हयन्यान तेच्या घोवानूय पयलें हे देवाचें उतर घेवन उलयत रावता. आतां तोय बसता, तेची भुरग्यांय बसता, तिगाय अन्ना भाशेन बात करता न्ही ती, तिगाय टंग्साचेर उलयता न्ही ती, तिगाय उलयता टंग्सान. प्रेज गॉड. आनी Praise God. वाडत हां देवाच्या उतरान. आनी ताका लागून भाव भयणांनो आमी हे टंग्सान उलोवपाची आमी संवय करपाक जाय. पवित्र आत्म्याक उलो मारपाची संवय करपाक जाय. आयज सकाळीं हांवें आनी ताणें एक एग्रीमेंट प्रेयर केला, हांवें आनी मानसी. सकाळीं जेन्ना ताणें तेजो घोवान ती गॉस्पल हें केलें तेन्ना हांवें ताका फोन केलो आनी हांवें सांगलें आयच्यान तूं अशें पड, तूं वयर बसलाय, जेजू वयर बसतालो आनी सकयल सगळे तेजे शीस बसताले. तूं वयर बसलाय आनी देवाचें उतर तूं सगल्यांक दिताय. हे हिंदू भाव भयणांक तूं देवाचें उतर परगोडटा. आमेन आमेन. आनी आमी दोगांयनी मागलो Amen. Amen. कित्याक देव कोणाकूय उजार करतलो. बरपी आमकां भरपूर शिकलेली नाका देवाक देव तर पेद्रूक नुस्तेकाराक काडूंक शकता आनी नुस्तेकारांच्या तोंडान आमी जाणात बरीच उतरां आसतात तेंच्या तोंडान गायी आसना, बरी उतरां आसतात तेंच्या. प्रेज गॉड हालेलुया. कळ्ळें न्हू, नुस्तेकारां येता आनी तेंच्या तोंडान सारकी भांगाराची उतरां भायर सरता. प्रेज गॉड. थँक्यू तर जीसस. जेजू उजार करूंक शकता, आमकां कोणाकूय उजार करूंक शकता. आनी ताका सांगलें तुज्या दोळ्यांनी तूं पळय की आपूण वयर बसला आनी सगळे सर भयतणी म्हाज्या हिंदू भाव भयणां बोल्ल्या आनी हांव देवाचें उतर तेंकां दिता. प्रेज गॉड. आनी कोण आहा? पप्पा आणि टेस्टिमनी सिस्टर लास्ट टेस्टिमनी सॉरी आणि एक टेस्टिमनी पप्पा शिकयतालो हिलिंग जीसस हिलिंग मिनिस्ट्री. हे तो 2 दीस झाले तेच चालू आहे आता, ते प्रिचिंग चालू आहे. प्रेज गॉड. आणि रातचे 9:30 सुमार म्हाका मिनाक्षीची आई उलो मारली आणि हांव नको ते 2-3 दीस झाले ते सीक असले आणि सारखे निधन असलेले. वयसान तेका सगळे चक्कर येता आणि तेका कितें जाताले. सो 9:30 तेणी म्हाका उलो मारलो देवी येव गो म्हणून. मागीर हांव गेले आणि धांवून गेले आणि म्हाका म्हणले मासो तुजो हात दवर आणि म्हाजेर प्रे कर. सो हांवेन म्हाजो विश्वासान हांवेन तेजो हात दवरले आणि प्रे केले. आणि सकाळी पळयता जाल्यार उठून तडतडीत ते खुर्चेर बसला भायर गॅलरीन. ते म्हणटा सगळी दूख गेली. प्रेज गॉड हालेलुया. हांवें म्हणले सगळी महिमा देवाक अर्घा. आणि हांवें ताका म्हणले अर्दे वर तू रोजरी तुझ्या गळ्यातली काढ आणि तू म्हणले देवाक अर्घां दी. रात दीस देवाक तू अर्घां दी. तू बस, तू उजार, तुझ्या तोंडांतल्यान तू भायर काड देवाचें उतर, तेन्नाच तू बरी जातली. ते हांवें सांगलें. पण हांव गेलें कित्याक तेणी म्हाका उलो मारलो म्हणून हांवें म्हाज्या विश्वासा खातीर ती बरी जाली. पण हांव धांवून गेलें कित्याक तेणी म्हाका उलो मारलो आणि ती एकदम बरी जाली. ती 2 दीस डॉक्टरा कडेन वचून येयल्ली. मग 3ऱ्या दिसा म्हाका तेणी आपयलो आणि मागीर हांव गेलें आणि तेका सारकेच बरें जालें ते. प्रेज गॉड. आणि एक आमची आमची नेबर आसा, ती बी म्हातारी आसा, आई आसा. तेणी म्हाका दनपारां येयले आणि म्हाका म्हणा लागले आपले बरे दिसना, तू मातशें यो आणि यो म्हाजेर मातशें प्रे कर, तुजो हात दवर म्हणा लागले. हांवें म्हणलें जेजू तुका अर्घां दिता. तेंका जाय की हांवें म्हाजो हात दवरलो पण ह्यो हात म्हाजो न्हू, तुजो हात आसा. हांव वयतलें आणि हांव प्रे करतलें आणि हांव येतलें भायर. प्रेज गॉड म्हणलें आणि हांव वयता आणि ताका हात दवरून प्रे करून भायर येता. प्रेज गॉड हालेलुया. थँक्यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. देवाक महिमा. Praise God. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. आनी कोण आसा? आनी कोण आपणाच्यो टेस्टिमनी दिवंक सोदता?
भाव भयणांनो पळया देवाच्या उतरान कशी आमी वयर सरता पळय ती भावार भिवपाक जायना हो साथ दवर कितें जातलें चड आसल्यार चड कितें जातलें देवाची महिमा तो तुका पळोवपाक जाय देवाचें उतर घेवन तुवें चलपाक जाय दारा कडेन बसले आनी आपूण म्हापशा पावतले म्हणून चिंतले कशें पावतले देपा घालिनासतना उखलून वतलो तुका कोण चलपाक जाय न्हू भावार दाखोवपाक जाय नाल्यार चलपाक जाय आनी आमी शिकपाक जाय भावा भयणांनी हे घरा कडेन बसोन रावन कांय फायदो ना कोणें तुका सांगलें म्हाका बरें दिसना जेजूच्या नांवान तूं बरें जालें सिंपल मागणें जेजूच्या नांवान तूं बरें जालें बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुका महिमा दिता सगल्यांनी जेणी भावार दवरला तेणी तुजी महिमा पयली देवा की तूं तुज्या उतरार तूं सदांच खरो आसा देवीन आपणाचे भावार्थान मागले ताका मेळ्ळें मानसीन आपणाच्या भावार्थान मागले ताका मेळ्ळें सिस्टर कोरिनान आपणाच्या भावार्थान मागले तिका मेळ्ळें आनी सगळीं जाणां भावार धरून मागता तांकां तूं सदांच दिताय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा तूं आमचो बरो देव तुजो आत्मो तुवें आमच्या भितर घातलेलो आसा पवित्र आत्म्या तूं आमकां वाट दाखयताय तूं आमकां शिकयताय तूं आमकां चलयताय ह्या सगळ्या भावा भयणांक लागून हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता आनी सगळीं तुज्या उतरान वाडटा म्हणून देवा हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता आनी जितके आमी देवाचें सोंपपण आमी शिकता तशेंच आमी जियेता म्हणून जेजू तुका हांव आर्ग आनी महिमा दिता कित्याक आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा आमकां कसलीच भेवपाची गरज ना सगळीं देण्यांनी तुवें सगळ्या ह्या भाव भयणांक बोल्ल्याय म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता आमकां कांय थोडें ना देवा सगळ्या बेसांवांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय तुजो पवित्र आत्मा तुवें आमकां धाडून दिलाय आमचो अधिकारी म्हणून आमकां आदार दिवपाक धाडलाय तुवें आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमकां जियोवपाक दिसान दीस आमी वाडत आनी चडत आसा आनी सगळ्या भाव भयणांक जॉयंट जाला तांकां तुका आर्ग आनी महिमा दिता जेजू आनी सगळी आमची मागणी आमच्या काळजाचे जे थेवे आसा डिझायर्स आसा ते सगळे तुवें पाळून हाडल्या म्हणून जेजू हांव तुका आर्ग आनी महिमा दिता ह्या हांव मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन Amen.